Gospel according to Saint John, chapter 3. सांजू आमचो वांजेल अध्याय 3. जेजू आणि निकोदेम. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नावाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलोलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सोवें देव आसले करीत तूं करताय तसलें आचार्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जाताच परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवेतवे. जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगतां, उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकासो ना. रक्तमासांतावन जल्मता ते रक्तमासच, आत्म्यातावन जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचे. तुमी परत्यान जल्म जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाकात. वारें आपणाक कुशी आसा थंय वाळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलान एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयतांव, आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दितांव. तरी पूण आमी दितांव ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयान हांव उलयतना तुमी म्हाका सदमानिनात, तर सर्गींच्या संगती विशयान हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सदमनतल्यात? सर्गींतावन देंवोवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी चोडोवन गेल्लो ना. जशें मोयजेन आराण्यान सर्पाक उबारलो, तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सदमनतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सदमनतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सदमनतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सदमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सदमनिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. जेजू आनी जुवांव.
हाचे उपरांत जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांतांत आयले. थंय तो तांच्या सांगाता थोडो काळ रावोन स्नान दितलो. सालीम गांवाच्या लागसार एन्नोनांत जायतें उदक आसलेल्यान जुवांवूय एन्नोनांत स्नान दितलो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतलो. जुवांवक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगत ही. जुवांवच्या थोड्या शिसां आनी एक जुदेवा मदें तर्क उठले. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे संगता आसुल्लो पळय, ताचे विशान तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवांवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले खरीद कोणाकय कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडल्यान धाडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगलेल्याक तुमींच साक्ष. जाची व्हंकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेताचो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वाडत वचा जय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. सर्गींतावन देवुल्लो जेजू. जो कोण उंच तावन येता तो सक्कडांप्रास व्हरतो. जो कोण भुमीतावन उपजता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गींतावन येता तो सक्कडांप्रास व्हरतो. आपणें पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवन म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडलां तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्रत्व दितना माप मेजप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जो कोण पुताक सदमनता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक काल जायना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा.